सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज साद्या काळाचो दावो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ करता फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक तांच्या ह्या मिसावान तांकां आदार दिवंक आनी जायतीं जाणां ह्या जोम्यान भितर सरूंक तांचे पासत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयता आयज मारिया बर्ता फेर्नांडीस. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच प्रज्योती पिरनकर आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाक आमी तयारी सुरू करता. ते तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची नवी फिरगोज गवळीक सभा घडून हाडलेली आसा. हे नवे फिरगोज गवळीक सभेचेर आनी तांच्या सगळ्या वांगड्यांचेर देवान बरो आशिर्वाद घालूंक आनी फुडलीं 3 वर्सां हो वावर आमचे फिरगोजे पासत तांणी नेटान उमेदीन करूंक तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. आयज आमची दोतोन सुरू जाता भुरग्यांची. आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या संदेशकारांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच पावस सुरू जाला. शेतकामत्यांचो वावर सुरू जाता. सगळ्या शेतकामत्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनीक बरो पावस पडून ह्या वर्साक आमकां बरी पीक मेळूंक मागुया. आमच्या गांवांत आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हे आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनीकूय जायतीं तरणाटीं ह्या शेतकामत्याच्या वावराक मुखार सरूंक तांचे पासत मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी आनीकूय आसात ती. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो दावो आयतार समरोमता जेजू म्हणटा, म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवला. दर एके घडयेक आपल्या बापाची खुशी करूंक जेजूचो हुस्को जालो आनी हेंच दर एका पाटलावदारांक केलें जेजूक जाय. हाका लागून आयच्या सेवा धर्माचो विशय, वचात देवाची खुशी करून जेजूची भाव भयण जायात. सगळ्या वेळार आनी सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी करूंक आनी जेजूची भावां भयणी खोशी जिवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा आनी बोल मागुया. जेजूची भाव भयण जायात. भाव भयणीनो, आमच्या बावतिजमान आमकां देवान आपली भुरगीं केल्यान, जेजूची भाव भयणां केल्यान. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी हें भाव भयणपण
जिवंक चुकल्या देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें भक्षणे मागुया. देवाची खुशी ताच्या उतरांतल्यान आमकां थावी जाता. सोम्या जेजू, तुज्या उतराक फावो तो वेळ आनी जागो आमच्या जिवितान आमी दिवंक चुकल्या. सोम्या काकुतकोर. जेजू सगळ्या वस्तूंनी आपल्या बापाक खुशाल करूंक वावुरलो. क्रिस्ता जेजू, आमच्या अवघडायांनी, ताळण्यांनी आनी असोगतायांनी आमी आमकांच दादोशी करूंक वावुरल्यान. क्रिस्ता काकुतकोर. जेजू दर एका गरजेवंताच्या जिविताचे परिस्थितीन मिसळ जालो. सोम्या जेजू, थोडे पावटी फकत आमच्या नांवान आनी नेसणांनी आमी क्रिस्तांवां एकामेका सोवें जायते पावटी तुजे चालींत आमी जिवंक चुकल्या. सोम्या काकुतकोर. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे स्तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे गोतीन मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आधार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान देवान आदामाक उलो करून विचारलें,
तूं खंय आसाय? ताणें जाबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पयसान आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदेल्ल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदावान जाबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या झाडाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परान देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जाबाब दिलो, सर्वेस्परान म्हाका तांणी घाली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परान देवान सर्पाक म्हटलें, हें तुवें केलां देखून सगळ्या गोरवां जनावरांक आनी रानवटी जनावरां मदें तुजेर व्हड शिराप पडो. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटान तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी अस्तोरे मदें आनी तुजे संस्थे आनी तिजे संस्थे मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माळयतली आनी तूं तिजे खोंटेक चापतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. परतून म्हणया, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. खोल खोल कोणान पडलां, तुका उलो मात्तां, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनवणीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. आमच्या गुन्यांवांचो तूं जोर ताव घेतलोय. तुज्या मुखार उबो सायबा कोण उरतलो, पूण पातकांचें बोगसणें मेलता तुजे सवें. म्हूण परमेश्वरा आमी बुजता तुका. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताज्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो धरून राखणो फांत्याचेर आपलो विस्वास सगलो परमेश्वराचेर. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. ताजेर आमचो विस्वास, कित्याक ताज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. तारोनाची बरती. इस्रायलाक आतां सर नश्टांतलो ताज्या अपराधांतलो निवारच्याक तो एकलोच. जबाब, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेलता काकूट. भाग्यांत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणींनो, हांवें सत मारलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलेलें आसा ते प्रमाणें भावार्थाचें मन आसूं आनी सतमां आमी सनपातां देखून आमी उलयता. आमी जाणें सम्याक जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशीं वतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडत वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडों. हे पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोती दुखी तांचे लागीं कसलीच सोर करूंक जायनासतले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटूच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसलें
वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटा ते वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोखतात. आमचें संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तंबू मोडोन गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. Soy sobre esporas, soy, soy. Soy sobre esporas, soy, soy. Soy sobre esporas, soy sobre esporas. Soy sobre esporas, soy, soy. सोबी म्हणटा आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Soy sobre esporas, soy, soy. Soy sobre esporas, soy, soy. Soy sobre esporas, soy sobre esporas. Soy sobre esporas, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवूंक पर्यंत नजो जालें. हें आयकल्या उपरांत ताची सोयरीं ताका धरून हाडूंक गेलीं, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेरुसलेमाक तावन देंवन आयलोल्या धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले, ताचेर बेलजेबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उदेशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजू वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो, आनी एक घर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें घर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो, ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बळिश्ट मनशाच्या घरान भितर रिगून त्या बळिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. ताची आवय आनी भाव भयण थंय पावलीं आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बशिल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तूं पिसवला,
ही उतरां तुमकां केन्ना कोणें म्हणलां तूं पिसवला पिसो जाला तूं. म्हाका जायत्या जाणांनी म्हणल्या तूं पिसवला तूं पिसो जाला. कित्याक हो लोक जो आसा जांचे पासत तूं कितेंय वावर करपाक सोदता तो घातकी लोक. तांकां कितलेंय बरें करीत जाल्यार तेसलेच ते परतून घात करतात आनी असल्या पासत तूं वावुरताय तूं पिसवला. जायते जाण आमचे समाज सेवक आसात, जायते एक्टिविस्ट आसात, तांकांय लोक तशें म्हणटा तूं पिसवला पिसो जाला तूं. हें इतलें करून कांय फायदो ना. जांच्या हातांत पदवी आसा ते तुमकां चिड्डून उडयतलेच, आपणाक जाय तशें करतले आनी लोक तुमचे बराबर उबो रावचो ना. तुमी पिशे जाल्यात. ओगे बसात, तुमचो वावर करात, जोडात, खायात, पुरो. तुमी पिसवल्यात. सारकें न्हू खबर? आमचे सगळे समाज सेवक आसात, एक्टिविस्ट आसात, जे कोण बरें करपाक सोदतात त्या समाजान पिशे न्हू. भाव भयणीनो, आयज सेवाधर्म आमकां एक सिरीज कॉमेस करता. आमी जरी तर आयचो विशय पळयलो आनी उरलेले जे विशय आतां येवपाचे आसात आख्खें वर्सभर सगळे विशय सुरू जातात. वचात ह्या उतराचेर सुरू जाता. नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जालां. नवें गंवळीक वर्स सुरू जालां. सेवाधर्मीक वर्स पयलें सुरू जाल्लें. आतां ह्या गंवळीक वर्सान हे विशय वचात आनी दर एका आयताराक आमकां एक संदेश मेळटलो. आयचो संदेश देवाची खुशी करून जेजूची भाव भयण जायात. जेजूची भाव भयण जायात म्हणटा तेन्ना देवाची खुशी म्हणटा तेन्ना ह्यो दोन वस्तू पळोवपाक पडल्यो. देवाची खुशी म्हणल्यार कितें आनीक भाव भयण जावप म्हणल्यार कितें. सुरवातेक प्राचिताचे रितीन हांवें म्हणलां तशें आमी बावतिजमान सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमकां आपणायलेलीं भुरगीं देवान केल्यात आनी देखून आमी एकामेकाचीं भाव भयणां आनी खेरीत भाशेन आमी जेजूचीं भाव भयणां. पूण हें भाव भयणपण जें आमकां फावो केलां वो आमकां देवाचीं भुरगीं जावपाचें देणें दिल्लें आसा तें पातका वरवीं पिड्यार जाता. पातका वरवीं तें ना जाता. आयचें पयलें वाचप आदाव एवेची खबर सांगता. आदाव एव पयलीं मनशां अशें आमी म्हणटात. आनी पवित्र पुस्तक सुरू करता आसतना ह्या रचनेची खबर, हे रचनेचे तेंगशेक आदाव एवेक रचली. तांकां सगळें फावो केलें, तांकां वैकुठान घातलीं, कितेंच उणें नासलें तांकां. तर असल्या वेळार पातक भितर सत्ता. नाड बुदीचो एक आसलो तो सोरोप आनी ताचे वरवीं एवेक नाडली आनी एवेन आदावाक नाडलो आनीक ती पातकान पडली. ही काणी आमी ल्हान आसतना तावन आयकत आयल्या. आमचो एक प्रोफेसर आसलो फादर तोमास अकिन सिक्वेरा. आमकां ओल्ड टेस्टमेंट शिकयतालो सिमनारीन. ताचो उगडास येता जितले पावटी हें वाचप वाचता तो बरे भाशेन सांगतालो. आदाव आदाव खंय आसाय रे. भितर सरलो. हो पळे देवा लिपून आसा. लिपून आसाय? कित्याक लिपून आसाय रे? तें फळ बी खायलें कितें रे तुवें? तो बरे भाशेन हें सांगतालो. तें आजून मतीन आसा. आयज तो ना आमचे मदें. भाव भयणीनो, आदावान जेन्ना पातक केलें तेन्ना देव भितर सरता आनी पवित्र पुस्तक आमकां तो एक फ्रेंड जाल्ल्या भाशेन दाखयता. भितर सरता आसतना बरो करून आदाव आदाव खंय आसाय रे. तें फळ खायलें कितें रे? ना सायबा विंगडो आसा. अरे कोणें सांगलें रे तुका तूं विंगडो आसा म्हूण? इतलो तेंप तुका खबर नासली तूं विंगडो आसा म्हूण? कोणें सांगलें रे आतां? तें फळ बी खायलें कितें रे? भाव भयणीनो, तें फळ खायनाका म्हूण देवान सांगलोलें. सगळें जें तुमकां दिलां तें सगळें तुमी खावं येता. फकत त्या रुखाचें, तें मोदें आसा त्या रुखाचें फळ तुमी खावं नाये. आनी तें खायल्या उपरांत आदाव म्हणटा हांवें न्हू सायबा, ती तुवें बायल दिल्ली न्हू म्हजे बरींतली काडून, ती बायल दिल्ली तेणीं गायली ताळणी आनी हांवें खायलें. मागीर देव एवे बोलेक गेलो. कितें केलें एवे तुवें? हें कितें आयकता हांव? एवेनूय रोखडेंच म्हणलें सायबा हांव न्हू, तो नाड बुदीचो सोरोप आहा तेणें म्हाका नाडलो. आनी मागीर आमी देवाचो टोन मातसो चेंज जाता तो पळयता हांव. आदाव आनी एवे कडेन बरो करून उलयलो.
आनी मागीर सोरपाक बोगलेक पावलो तेन्ना ताका रोकडोच शिराप दिलो, ह्या फुडें तूं तुज्या पोटान चलतलोय, धुल्ल खातलोय, कित्याक तुवें ह्या मनशाक पातकान घातली, नाड बुदी नाडली. आनी पातक जेन्ना जालें भाव भयणीनो, आमी पयल्या वाचपान आयज आयकता तशें पातकाचो परिणाम आसा. आमी मनशां देवाच्या मोगाचीं, देवाचीं भुरगीं, वय, देव आमकां बक्षिता, वय, पूण दर एक पातक जे आमी करता ताचो परिणाम आसा. सोरपाक वो देंवचाराक देवान व्हडलो शिराप दिलो जाल्यार ताचो वांटो आदाम एवेकूय मेळ्ळो. एवेक केरीत भाशेन तूं बाळपणान भुरग्याक जल्म दिता आसतना कोश्टवतली आनी भुरग्याक तूं जल्म दितली. तेच बरोबर तो सोरोप तुका घांस मारपाक सगल्या वेळार हाजीर आसतलो आनी तूं तुजे खोटीन ताची तकली चिपतली. एक काम दिलें तिका. तेच बरोबर हो परिणाम पातकाचो आदामाक ताचो परिणाम पडलो. ह्या फुडें हें तुका आतां सगलें फुकट मेळटालें न्हू, तें आनीक मेळचें ना. आतां सुसेगाद खावपाक मेळचें ना. हो सगल्या वेळार काम कर. तूं तुजो घाम वारयतलोय, तूं ही जमीन कामायज करतलोय, आनी तरी आसतना ही जमीन तुका फळां दिवची ना. तुका जाय ते भशेन फळां दिवची ना, ते तुका बेस्ते खाटे कुटे दितली. शिराप पातकाचो, परिणाम पातकाचो. भाव भयणीनो, आयज पातक आमच्याय जिवितान आसा. आयज आमी परतून परतून देवाचेर आड वेता, तरी पूण देव आमचो मोग करता. आमचें नांव घडये घेवन विचारता, आदावाक विचारलें ते भशेन, आदाव खंय आसा रे, लिपला. आमी देवा कडलीं लिपल्या काय आयज? वो देवा कडलीं लिपपाची आमचेर आयज पाळी आयल्या. भाव भयणीनो, आमचेच मोदें जेन्ना आमी हें वायट करता आनीक लिपता देवा कडलीं, तेन्ना आमी आनीक पयस जाता. म्हणटच जेन्ना आमची चूक जाता तेन्ना आदाव एव आमकां शिकयता. आदाव शिकयता, वय सायबा, हांव लिपलां, कित्याक हांव विंगडो आसा म्हूण म्हाका कळ्ळें. म्हाका लॉस दिसता म्हज्या पातकाची. हांवें चूक केल्या, म्हाका लॉस दिसता. पूण लॉस दिसता तेन्ना सगलो वेळ लिपून रावपाक जायना. देवाच्या वाटांनी चलपाक गरज. देवान जो हुकूम घालो आदामान पाळलो. तो भायर सरलो त्या वैकुंठांतलो आनीक आपलो वावर करपाक लागलो. आमी जरी तर चुकता, आमी पातकान पडटा, पयली सुवातेर उगडास तरी आमी वैकुंठांतलीं भायर पडटा. वैकुंठांतलीं भायर सरपाक पडपाक नाका जाल्यार पातक आदार नाका. पातकाची ताळणी सगल्या वेळार आसतली. कित्याक नाड बुदीचो सोरोप जो जमनी वेल्यान देवान सोडलो, तुजें पोट झरोवन तूं चलतलोय. आयज हो नाड बुदीचो सोरपाची नाड बूद आमचे भितर सरलेली आसा. ती जमनी वेल्यान चलोन झरोन चलता चलता ताची नाड बूद आमचे भितर, आमी जी वयर चलोन भोंवतात आमचे भितर येयल्ली आसा. आनी ही आमी दिसाच्या दिसाक पळयता आमचे भोंवतणी. भोव करून ही नाड बूद आनीक वाडटा. जेन्ना जशें आमी ह्या पयल्या वाचपान हे रोचणेच्या वावरान पळयता, हो सोरोप जो आसलो तो पयलीं झाडार आसलो. आमकां चलचित्र पासून दाखयता आसतना तो वयर आसा तो दाखयता. देवान ताका वयर दवरलेलो. उरलेलीं सगलीं जनवरां सकयल जमनीचेर आसात. फकत सुकणीं आसात तीं वयर वाऱ्यार आनी झाडार. पूण हो सोरोप जो आसा तो वयरचो आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना देव आमकां वयर काडटा तेन्ना नाडबूद भितर सरता. आमचे मदलीं जायतीं जाणां देवान आयज वयर काडलेलीं आसात. वेगवेगळे भाशेन वेगवेगळे तरेन आमकां पदवी दिल्ली आसा. जावं आमच्या शिकपाक लागून, वो जावं आमच्या इन्फ्लुएन्साक लागून, वो जावं पॉलिटिकल पावर भोव करून. आनी जांकां दुसऱ्यांचेर पदवी आसा, वयर आसात, नाडबूद भितर सरता रोकडीच. आमी पळयल्लें आसा हें. आनी ही नाडबूद भितर सरल्या उपरांत कितें उलयता, कितें सांगता आनी कितें करपाक लायता लोकांक, ताका मागीर शीम आनी मेर ना. भोव करून आमचे पॉलिटिशियन्स जे आसात तांचे सवे आमी पळयता. जांकां सरकार घडूंक पदवी दिल्ली आसा, 5 वर्सां जालीं आनीक 5 वर्सां जालीं आपणाक जाय ते भाशेन आयज कायदे बदलतात. आमच्या गोंयांत आयज जमनी विशीं अशेच कायदे बदलत आसात. वेगवेगळे तरेचे कायदे ते बदलून आयज आमची जमीन विकून उडयल्ली आसा. शिराप पडपाचो आसा. भाव भयणीनो,
हें सगलें पातक आमचे भितर आसा आनी आमचे भोंवतणी आसा आनी तातूंत जायतीं जाणां आमी नाका आसतना भितर पडटा. आमकां करपाक नाका ते भाशेन, पूण आनीक पर्याय ना, आनीक उपाय ना, करूंकूच पडटा फादर, दिवपाकूच पडटा फादर. जायते फावटी हीं उतरां आयकूंक मेळटात. जावं आमच्या भाटाक लागून, आमच्या घराक लागून, आमच्या शिकपाक, आमच्या करियराक, आमचे जॉब घेवपाक, हें सगलें करचेंच पडटा फादर. आमकां नाका ह्या वायटान पडपाक नाका, पातकान पडपाक नाका, तरूय पूण जाल्यार भाव भयणीनो, असल्या वेळार वचात, देवाची कुशी पाडून जेजूची भाव भयणां जायात. हें उतरां आमच्या कपलार, आमच्या तकलेर, आमच्या मनार आसूं दी. आनी तेन्ना आमकां समजतलें कशें करचें. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास करता कश्टवतल्या चाकराचो, की आमच्या जिवितान कोश्ट त्रास आसाच, जशे आमच्या जिवितान आसात, ते सगल्यांच्या जिवितान आसात. थोडे फावटी आमकां दिसता म्हाकाच कित्याक ही भाशेन, हांवूच कित्याक सोंसता. हें चिंतप भाव भयणीनो चुकीचें. कित्याक जण एकल्याक आमकां सगल्यांक कोणाकूच चुकयनासतना म्हाका तशें तुमकां सगल्यांक हे कोश्ट आसाच. आनी दुबाविरीत आतांच आमी नियाळ्ळां तशें आमच्या पातकाचो हो परिणाम. थोडे फावटी घडी आमी म्हणटले हांवें खंय पातक केलां, हांवें केल्लें पातक भाव भयणीनो तुका लागता, तुवें केल्लें पातक म्हाका लागता. कित्याक आमी बाराबर जियेता, आमी समाजान जियेता, आमी फामिलीन जियेता, आमी एक समुदाय कसो जियेता. म्हजें पातक फकत म्हजेंच न्हय आनी तुजें पातक फकत तुजेंच न्हय. सादीं पातकां आतां आमी आमच्या पर्यावरणाचेर, सृश्टीचेर करतात ती पळयात. कायदे मोडून आयज जायते भाशेन ही सृश्टी पाड घातलेली आसा. परिणाम कोणाचेर जाता? जे कोणें दोंगर कातरल्यात तांचेरूच जाता, जे कोणा झाडां काबार केल्यान तांचेरूच जाता, काय कोण झाडांची कांय खबर पासून ना, दोंगरांची कांय खबर पासून ना, तांचेरूय जाता. म्हणटूच आमी जें पातक करता तें आमकां एकामेकाक लागता. देखून भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरयता आसतना सांगता, आमकां सगल्यांक कोश्ट त्रास आसात, पूण भरवसो आसा, होप. आनी हो भरवसो कसलो? आमकां हे सगळे आमचे कोश्ट जे आसात ते खुर्साचेर आपलो जीव दिवन जेजून सोडयल्यात. आनी देखूनच आमकां ही सोडवण आजीर केल्ली आसा, आमकां सोडवण दवरलेली आसा, ती आमी घेवपाक जाय. म्हणटूच ज्या पातका वरवीं आमकां पातकाचो परिणाम कसो, हे सगळे कोश्ट, त्रास, आडकोडी हे सगळे मेळ्ळेले आसा, ताचेर आमी जैत व्हरूंक जाता. आनी ताचेर जैत वतलीं जाल्यार आमी जेजूच्या हातान हात घालपाक जाय. आयच्या जाबाब स्तोत्रान जशें आमी म्हणलां, खरेंच तुज्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. खरेपणी भाव भयणीनो, देव आमचो बक्षितलो देव, पूण जरी तर आमी ताच्या हातान येना, आमी ताच्या गोपान, ताचे सरशीं जरी तर येयना जाल्यार ही काकलूत आमकां मेळना. सादें गणीत. तुका जरी तर ही काकलूत जाय, यो देवाशी, आनी ती तुका झेरूल मेळटली, मेळनासतना रावची ना. आनी देवाशी येवप म्हणल्यार कितें? जशें आमी त्या वेचीक पुताची खबर आयकता, सगल्या त्रासान कोश्टान पडल्या उपरांत सोयरानार आयलो आनी ताणें म्हणलें, कितें हांव कोत्ता हिंगा? म्हज्या बापाच्या घरा म्हाका सगलें मेळटालें, म्हाकाच न्हय, जे कोण कामदार आसा तांकां मेळटा, आनी हांव हिंगा दुकरां खातात तीं सोल्लां सोदतां. हांव उठ्ठलों आनी परतून म्हज्या बापाशी वेतलों. भाव भयणीनो, पातक करप सैमीत जाल्लें आसा. असोकताय आमकां आसा, आमी पातकान पडटले हांवूच, पूण पातकांतलें उठप हेंच की आमी परतून देवाशी वचप. वचात, जेजूची भाव भयणां जायात, देवाची कुशी पाडून. देवाची कुशी हातून आसा. आमी जेन्ना पडटा तेन्ना आमी लिपून रावूंक न्हय, पूण उठून देवाशी धांवपाक. कित्याक खरेंच ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. आनी जेजू भाव भयणीनो, खरीत भाशेन ही उतरां आमकां सांगता. आयच्या उद्गारान आमी उतरां म्हणल्यात जिवांवाच्या शुभ वर्तमानान. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. सगल्या मनशांक. आमीच थोडीं जाणां जीं बावतिजम घेतलेलीं आसात तींच न्हू, फकत क्रिस्तांवां आसात तांकांच न्हू, पूण सगल्या धर्माच्या वो धर्म नासलेल्या देवाक पासून
स्वत माननात तसल्यांक पासून हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो, पूण केन्ना जेन्ना म्हाका जमणी वेलो उंच उबारती. आनी कोण उबारतलो? तुका आनी म्हाका धाडल्यान ताका उंच उबारून दवरूंक. आनी ताका उंच उबारून दवरता आसतना आयचे शुभ वर्तमान आमचे मुखार हें मन उक्तें करता. जेजूकूय म्हणलेलो, पिसवला तूं, मोत उडल्या तुजी. कितें कोत्ता म्हण तुकाच खबर ना. जेवता तूं, वेळार जेवता. जायते फावटी जायतीं जाणां जांकां आमचो हुस्को आहा वेळार जेवता, वेळार न्हिदता, विचारतात. थोडीं जाणां तापयतात, थोडीं जाणां झगडटात, थोडीं जाणां कंप्लेन करतात आमच्या मामी डॅडीक. वेळार जेयना, वेळार न्हिदना, आनी मागीर फोन येतात तापोवपाक. बेश्टें तापोवपाक न्हू, पूण तांकां आमचो हुस्को आसा देखून हे प्रश्न येतात. वेळार जेवता, वेळार न्हिदता. जेजू हें करिनासलो. शुभ वर्तमान सुरू जाता आसतनाच आमी पळयता तो घरान भितर सरलो आनी आपूय नासतना लोक सगलो येयलो जेजू आयला म्हूण जाणा जावन. इतलो येयलो की जेजूक जेवण पर्यंत जेवूंक नजो जालें. तो जेवपाक सोदनासलो देखून न्हय, पूण वावर इतलो आसलो जेवपाचें आनी खावपाचें आनी चिंतपाक चान्स ना. ह्या लोका सवें हो वावर करपाकूच जाय. आनी ह्या लोका सवेंचो वावर करता तो जेयनासतना, खायनासतना आनी सारको रेस्ट घेयनासतना नॅचरली ताकाय ताच्या घरच्यांनी म्हणलो, पिसवला तूं, ताची मोत उडल्या. ताची मोत उडल्या म्हूण ताका सोदूंक कित्याक आयलीं? जेन्ना जेजू शिकयतालो, जेजू उक्तेपणी जें कितें वायट आसा तें तांच्या तोंडार मारतालो. भोव करून जे कोण वडील आसात तांकां दुखतालें. तांचो इगो जो वयर चडलेलो आसलो तो हर्ट जातालो. सेंटिमेंट्स हर्ट जाताले तेंचे. आनी देखूनच जेजूक नाटक करूंक भोंवताले. तो देवाचो पूत म्हणटा आपूण, तो देव निंदा करता. असले हे धर्मीक गुरू जे आसात ते ताचेर उलयताले आनी ताका ना करपाक सोदताले. कित्याक जायतें धर्मान भितर जें कितें वायट आसा तें तो दाखोवन दितालो. जें कितें समाजान वायट आसा तें दाखोवन दितालो. आनी देखूनच ताका ना करपाक सोदताले. ह्या पासत घरचीं जांकां जेजूचें पडलेलें आसा सोदूंक गेलीं. चल वचून ताका हाडया, ताका कोण मारीत, ताका कोण काबार करीत, जेजू मातसो ओगो राव. आमकांय घडटा हे भाशेन जायते फावटी जीं कोण उलयतात, जीं कोण सांगतात, मातसो ओगो राव, पासेंस घे इल्लेशें. कित्याक पडलेलें आसा ह्या घरच्यांक. भाव भयणीनो, हें करता आसतना जेजू आपलो वावर चालूच दवरता. आनीक एक बऱ्यांतली बरी वस्त जेजून सांगून दिली. जेन्ना ताची आवय, ताची भाव भयण ताका सोदूंक आयलीं, कित्याक ताका व्हरूंक आयलीं, आनी लूट आहा तेन्ना कोणाक तरी सांगूंक धाडलो, मातशें सांग जेजूक, माय येयल्या म्हूण सांग ताका, घरचीं येयल्या म्हूण सांग ताका मातसो. आनी कोणें येवन बेगीन बेगीन सांगलें, जेजू माय येयल्या, जेजू भाव भयण येयल्या, तुका उलोवपाक सोदता, तुका मातशें मेळपाक सोदता. जेजू आवयक आनी भाव भयणांक जीं ताचीं कजन्स ताका व्हरपाक आयिल्लीं, सोयरीं व्हरपाक आयिल्लीं, तांकां मेळोंक ना अशें न्हय. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते प्रमाणे पयलो जबाब दिलो, परतीपाळ केलो. परतीपाळ कितें? कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयण, हीं पळय आसा. जीं देवाची खुशी करतात तींच म्हजीं आवय बापूय, तींच म्हजीं भाव भयण, तींच म्हजीं घरचीं, तींच म्हजीं सोयरीं. तर भाव भयणीनो, आतां हो आख्खो सेर्मांव काबार जाता म्हणल्यार तूं जेजूचो सोयरो काय ना तें तुका कळटलें. तूं जेजूचो भाव वो भयण हें तुका कळपाक जाय. देवाची खुशी पाळटा तूं जाल्यार डायरेक्ट जेजूचो भाव आनी जेजूची भयण आनी जेजूची आवय जावपाकूय चान्स आहा. आडकोडी येतात तेन्ना, कोश्ट त्रास येतात तेन्ना तूं उबो रावता ह्या कोश्टांक? तूं विस्वास दवरता? तूं जेजूचो भाव आनी जेजूची भयण आनी जेजूची आवय जावपाक तुका चान्स आसा. जाल्यार हें सगलें करता आसतना आडकोडी त्रास सगलें आसतलें, आनी हातूंतल्यान तुका जें मिसावन दिल्लें आसा, तूं जेन्ना म्हाका जमणी वेलो वयर उबारतीत तेन्ना आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो. मिसावन दिल्लें आसा. आनी हेंच आमी आतां जेन्ना सिनड चालू आसा, एकचाराचें मन आनी हें मिसावाचें मन आमी सहभागिलीपणान करूंक आमकां उलो मारलेलो आसा. सहभागिलीपणान एकामेका बराबर रावून एकामेका बराबर जबाबदारी घेवन हो वावर करूंक एकचारान. आनी हो वावर करीत भाशेन आमचें मिसांव.
बावतिजम घेतला आमी आनी आमी जेजूची पाटलावदारां जाल्यार जेजूचें मिसांव आमी सगल्यांक जेजू दिवंक, सगल्यांक बरेपण दिवंक, सगल्यांक ही काकलूत देवाची पावूंक, सगल्यांक सोडवून पावूंक, कॅप्चर करूंक न्हू कोणाकूच आमच्या खाला दवरूंक न्हू, हो आमचो धर्म व्हडलो आनी तुमचो धर्म धाकटो हें सांगपाक न्हू, पूण मोगान जो मोग जेजून दिलो, जेजू सारकी आमी जावंक आमकां हें मिसांव आसा. तर हें मिसांव जिवुया आनी हो विशय वचात देवाची खुशी करून जेजूची भाव भयणां जायात. जरी तर चुकता आमी खुशी करून आनीक जेजूची भाव भयणां जावपाक फाटीं उरता जाल्यार आनीक प्रयत्न करुया आनी जेजूची भाव भयण कशी जिवुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुबदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें मेल्ल्यांची करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भरवशान देवा मुखार दवरुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भाव भयणीनो, केरीत भाशेन मागुया आमच्या सेंटराक जो सरकार घडटा ह्या दिसांनी तो बरे भाशेन घडूंक, देवाचे कुशे प्रमाणे तो घडून येवंक आनी आमकां भारतवासियांक सगळें बरेपण फावो जातलें ते भाशेन आमकां सरकार घडून दी म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आनी केरीत भाशेन आमकां भाग आमच्या सावथ गोवाचो खासदार MP आमच्या फिरगोजेचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस ताचेय पासत मागुया. आनीक ताणें आपलो वावर आमचे पासत बरे भाशेन करूंक जी कृपा बोड ताका जाय तें सगळें ताकाय फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मारणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय सगळें आमकां तुजे कृपेन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बिडोने वेलार गीत घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4. आमची बाका दोन कारो 일원 감사 두카보고 대만이 묻혀오되 선나고로 샤디고로 대만이 묻혀오되 선나고로 샤디고로 어서 제주 Asa Jesus, tu és Senhor, o condutor. Asa Jesus, tu és Senhor, o condutor. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोयबेक आमच्या नाके पवित्र विचार देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानून पातोक मात सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया. सोम्या जेजू आनी वळखता. आनी एका शिंदे भियेता. इतलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी बागेवन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाची खुशी करून आमी जेजूची भाव भयणां हे आमी करीत रावूंक आनी आमचो बरवसो सोडिना जावंक कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी कुडून रोगत आमी शिवंक वयता ती आमचेर सुटकी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशी प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, नवें गवळीक वर्स सुरू जालां. तशेंच नवें एकेडेमीक वर्सूय सुरू जाल्लें आसा. आमच्या भुरग्यांचें दोतोनीचें वर्स सुरू जाता. जाल्यार ही सुरवात आमी बरी उमेदीन करुया आनी सगळीं वेगवेगळे तरेच्या मांडावळींनी आमी मिसळ जावया. आयची मांडावळ केल्ल्या फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर तांकां आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालां 16,480 रुपया. तुमचें दान घातलेल्यांक तुमचे देवान आशिर्वाद घालूं. फुडल्या आयताराक इगोर्जेन 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा मांडावळ करतली. दुसरे मीस 8 वाजता पॅरीश यूथ ताची मांडावळ करतली. आनी 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांचें मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. ह्या सुमानाकूय भोव पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवाराक आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता जातली. त्या उपरांत मीस. येता त्या सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस, आयताराचे मीस आनी दाबोलीं सांताक्रूज कॉपेलान सांजेर 6:30 वाजता. सांत आंतोनीची त्रेजेना 31वेर तावन सुरू जाल्यान तामसोड्यार तशेंच जिना पेंटा हांगासर कॉपेलान 5:30 वाजता तेर्स. आनी त्या उपरगी आसात तांणी आपली बॅप्टिजम सर्टिफिकेट हाडपाक जाय. आमचे फिरगोजीन आसात तांणी हांगा काडची, पूण दुसऱ्या फिरगोजींतली जी आमचे फिरगोजीन आयिल्लीं आसात तुमच्यो बॅप्टिजम सर्टिफिकेट्स तुमी एडमिशन करता आसतना हाडच्यो. सगळीं उबी रावया. तशेंच तुमच्या मदल्या कोणाकूय कॅटिकिस्ट जावपाची खुशी आसा जाल्यार व्हडे खोशेन आमी तुमकां रावता येवचें. आनी आयज तावन पासून तुमी जॉयन जावपाक जाता. आनी फुडली जी तयारी आसा ती तुमची आमी जबाबदारी घेतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. नव्या बिस्प सायबा पासत आमचे मागणे. भोव मोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गोवळ्या तरेतरेच्या म्हणयाऱ्यांचे सेवेन आनी मोगान तुजी पवित्र सभेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सभेन गोवळ्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकरा सिम्यावांक तुवें वेंचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवळ्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवळ्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू वरीं आपलें जिवीत आपल्या शेड्या पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवंक व्हरून तुजे जाणवायेन सोक्तेन बुद्धीन आनी भक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गोवळ्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वासी शेळयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गा वेल्यान चलून आमच्या गोवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावोशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. 1 24 तारखेर सांत जुआंवांची परब आमची तोरणाटी कार्यक्रम घडोवन हाडटली. आनी आतां मीस जाल्या उपरांत तुमच्या हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक तुमच्या आदाराक रावतली. तुमी उदार मनान तांकां आदार करचो. शेवटाक गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25. Catholic water,
तुझ्या